म्हापशे शाळेत किरकोळ वादांतल्यान एका भुरग्यान 9वेच्या 14 वर्सां पिरायेच्या विद्यार्थ्याक गंभीर मारपेट केलो। जखमी भुरग्याक म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला। हे घडणुके उपरांत शाळा वेवस्थापनान दुबावीत भुरग्याक 3 दिसां खातीर निलंबित केला। पिडेस्त विद्यार्थ्याच्या पालकांनी हे संबंधी म्हापशे पुलिसांत कागाळ केल्या। म्हाका स्कुलाचे टिचरीन सांगलें, मागीर म्हाका टिचरीन सांगलें की गाडी घेवन यो, डायरेक्ट गाडी घेवन यो म्हणजे म्हाका मातशें टेन्शन जालें, कितें तरी व्हडलें जालें अशें जालें दिसलें म्हाका। हांव गेलो गाडी घेवन स्कुलान गेलो जाल्यार थंयसर टिचरीन म्हाका सांगलें अशें अशें जालें, भुरग्यान एकट्यान टॉयलेटीन व्हरोन ताका मारलो चेड्याक। मागीर तो हांव थंय गेलो, चलो म्हाजो थंयसर टिचर ताका न्हिदलेलो आसलो, म्हणजे तो जाम आसलो, तितलो सारको हें नासलो, तो शुद्धीर नासलो। हांव गेलो, हांवें ताका म्हाज्या हाती उखलून ताका म्हाज्या गाडयेन घातलो, ताका हॉस्पिटलान आजिलोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान घेवन गेला आनी थंयसर तेजे सगळे तेंच्यांनी रिपोर्ट काडले, चॅक केले, रिपोर्ट काडले। आनी ते सिटी स्कॅनाक आमकां तेणी बांबोळ येले, बांबोळसून ते आमी आजिलोन ताका रिपोर्ट दिलो। आतां तेंच्यांनी ताका एडमीट केला फॉर ऑब्जर्वेशनाक लागून। खंय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ताका एडमीट केला।